गोय काँग्रेस पक्षान मंगळारा चाचा नेहरूची जयंती मनयली। काँग्रेसीच्या प्रतिनिधींनी ह्या निमतान नेहरूक आर्गां ओंपली। आर्डीक स्कोआ खातीर पणजेच्यान निलेश परवार। सदांच तो बारीक भुरग्यां बरोबर खंय फंक्शनाक खंय गेलो जाल्यार भुरग्यां बरोबर मिसळ जातालो, तांकां बरी सांगतालो, बरी ताची आनी एक गोश्ट म्हणल्यार आसलो, सदांच ताका एक गुलाबाचें फूल ताच्या बोरसाक लावपाक ताका उमेद आसली। पंडित जवाहरलाल नेहरू बद्दल म्हणतात की पंडित नेहरू वॉज एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, म्हणजे आधुनिक भारताचे पंडित जवाहरलाल नेहरू हे शिल्पकार असले। असे हे शिल्पकार स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी अत्यंत अभ्यासू वृत्तीन परराष्ट्रीय धोरण, आर्थिक धोरण, शैक्षणिक धोरण यांचा पाया घातलो आणि त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्रात क्रांती जावची अशा पद्धतीन त्यांनी पंचवार्षिक योजनेचे काम पुढे व्हरपाचो प्रयत्न केलो। तर आपलो देश पूर्ण विकसित करण्याच्या मार्गावर असताना त्यांनी जगाकडे लक्ष दिले। त्यावेळेचे अमेरिकेचे प्रेसिडेंट जॉन केनेडी आणि आमचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ह्या दोघांनी त्यावेळेला जागतिक शांतता जावची म्हणाले आणि जागतिक शांतीदूत हे जगातला शांतीदूत असा असे प्रेसिडेंट केनेडी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे नाव जाल्ले आसा। जी भारत देशा खातीर म्हणजे भारत देश इतले वर्सां ब्रिटिशाच्या अधिपत्या खाली आशिल्लो आणि स्वतंत्र मेळून भारताची एक स्वताची ओळख निर्माण जावची अशें तेंचें स्वप्न आशिल्लें आणि ताच्या खातीर तेणे जी पाया घातलो ताच्या खातीर म्हाका दिसता आमी खरेंच तेंचे म्हणजे ऋणी आसा आयचे जनरेशनतील, कित्याक तेणी आमकां बरें एक भविष्य आमचें निर्माण केलें। विरोधकांक सुद्धा एप्रिशिएट करपाची जी पळय ताकद लागता राज्यकर्ते पक्षाक, ती ताकद ताणें दाखोवन दिली म्हणून तो महान ठरलो आनी एवढ्या मोठ्या महान मनशाक आज त्याची आमी साजरी करतात त्या वेळार त्याच्या आत्म्याक शांती लाभ ही खरंच आसा। पण तो म्हाका दिसता पळयता ह्या देशा कडेन खंय चल्ला आमचो देश, खंयच्या दिशेन आमी चल्ला आणि ज्या स्वातंत्र्यासाठी, डेमोक्रेसीसाठी, रिपब्लिकसाठी भारतीय जनता जी मोठ्या उमेदीन सगळ्या प्रकारचो त्याग करून फुडें चल्ली। ही वॉज अ विजनरी। चिंतले ते सुरवातेक जेन्ना आमचे बरोबर फाटल्यान जे आफ्रिकाक आमगेले पळोवन इंडिपेंडन्स जाल्ले, थिंगा भरपूर कन्फ्युजन, डिक्टेटरशीप जे आयज आमी देशान पळयतात डिक्टेटरशीप, ते रोखडे त्या गांवांनी आयिल्ले आसा। लोकांक मार पूण आमचे न्ही। इंडियेक आमच्या भारत देशान डेमोक्रेसी आहा ती चडत गेली, सेक्युलरिझम चडत गेलो आनी हे भशेन हेजो फायदो सबंद देशाच्या लोकांक घेतलो। जायतीं तांची स्वप्नां जी आशिल्लीं बारीक मनीसोय सरचे सांगते भशेन शास्त्रीचें स्वप्न आशिल्लें हे फार्मर्स जय किसान जय जवान, आयज पर्यंत आमचे किसान जीव दीत आसा।